आज पुलीस डिपार्टमेंट जेन्ना सेफ ना, पुलीस ऑफिसर जेन्ना सेफ ना, तेन्ना गोंयकार सेफ ना. म्हाका एक समजना हो आतां वास्कोचो आमदार यांचे लोक आज आर इन्वॉल्ड इन दीस गुंडागर्दी. हो शिवा म्हणटा तो ताच्या लेफ्टाक आहा आणि हो राजा म्हणटा तो लेफ्टाक. राजा गेरेस मिनिस्टर हेज टू आन्सर दॅट वास्को पुलीस स्टेशनाचेर सँक्शन 14 आसतना 2 PSI लेडीज 4 ज्यो आसात त्यो उरिल्ल्यो हांगा सध्या 2च आहा. वेन यू गोण दाजी साळकर इज प्रोटेक्टिंग दीस पर्सन. फोटोग्राफ इट इज क्लियर दॅट बीजेपी गोंयान गुंडागर्दी वाडयता. म्हाका दिसता ह्या दाजी साळकर हांगा धरून हाडचो. ते वयल्यान सिद्ध जाता की हे पॉलिटिकल हाव दीस गुंडागर्दीक तो पेट्रोलिझम. या प्रमोद सावंताच्या सरकाराच्या अंडर टायम एन अगेन आमी पळयत आसा की आज खंय तरी पुलिसाचेरूच अटॅक जाता. आता जी घटना काल काल फातोडेर जी जाली सकाळी 3 वरांचेर हे बीजेपीचे गुंडा राज्य म्हाका दिसता वास्कोन आमकां दिश्टी पडटा. 7 लोक जे इन्वॉल्व आशिल्ले या मारहाण जे जाले ते एक्यूज हे जे आता एक्यूज गेले ते. सो तातूंतले म्हाका दिसता 6 जाणांक धरल्या. एकटो शिवा म्हणटा तो म्हाका दिसता अजुनी मेळूना, काय फरार आहा काय एब्सकॉन्डिंग आहा, वी डोंट नो. पूण जी घटना जाली ती म्हाका दिसता इट्स व्हेरी निंदनायक. वी कंडेम वॉट हॅज हॅपन्ड. पुलिसाचेर अटॅक हो जावपा जायना. आता जेन्ना आमी डिस्कशन केले तेन्ना कळून येता की सँक्शन स्टाफ फॉर दीस पुलीस स्टेशन वास्को इज 14 PSI. इन्फॉर्मेशन अशी आहा की 2च PSI म्हाका दिसता सध्या आसा. 12 PSI ना, ते बीन ज्युनियर. लेडी PSI आय थिंक 4 सँक्शन इज देर. तातूंत 2च आसा आणि 1 सिनियर. आता तुम्ही म्हाका सांगा की जेन्ना स्टाफूच ना तेन्ना कशें हे पुलीस डिपार्टमेंटान काम करपाचें. म्हाका दिसता प्रमोद सावंतान हाचेर उत्तर दिवपाक जाय की पयर आमी असेंब्लीच्या अधिवेशनान पळयले, हांवें फाटल्या प्रेसानूय काडिल्ले की प्रत्येक पुलीस स्टेशनाचेर आज पुलीस स्टेशन इज अंडर स्टाफ. सो हाव यू एक्सपेक्ट द पुलीस ऑफिसर्स to act when there are no staff, required staff. So I think this shows that this government is not serious. 14च्या जाग्यार ताका 2 PSI दिल्या आणि हे पुलीस स्टेशनाक PI असो DYSP असो हांगा फोंडा घालता. आय थिंक द इन्सिडेंट जो जाला 3 इन्सिडेंट जाले. हाज्या पयलीं तिळामळारूय एक इन्सिडेंट जाल्लो. एका PCचेर थंय अशीच ताका मारिल्लो आणि आय डोंट नो वाय पुलीस वेंट स्लो ऑन दॅट केस. DYSP कडेन आमी उलयला. DYSPन सांगला की आपूण रेजिस्टर केला अँड आय विल नॉट गो लूज ऑन दीस केस म्हणून ताणें सांगला. एज अ ओपोजिशन पार्टी आवर लीडर ऑफ ओपोजिशन हॅज ऑलरेडी स्पोकन येस्टरडे नाईट. वी हॅव टोल्ड देम दॅट वी विल स्टँड विथ यू. काँग्रेस पार्टी विल स्टँड विथ द पुलीस डिपार्टमेंट. कित्याक पुलिसाचेर जर हल्लो जाला आणि हल्लो करपी कोण म्हाका एक समजना. हो आतां वास्कोचो आमदार, हो फोटो म्हजे कडेन पावला. वास्कोचो आमदार जातून तो केक कापता तो दिश्टी पडटा. हो शिवा म्हणटा तो ताच्या लेफ्टाक आहा आणि हो राजा म्हणटा तो लेफ्टाक. राजाक अरेस्ट केलो. सो हो आय थिंक 1 एक्यूज इज स्टील मिसिंग. सो लोकप्रतिनिधी वास्कोचो जाका लोकांनी निवडून हाडला, लोकांचे बरें जावचें म्हणून, अन्याय जावचो न्ही म्हणून लोकांचेर, म्हाका दिसता ह्या दाजी साळकर हांगा धरून हाडचो. ना जाल्यार दाजी साळकर इज प्रोटेक्टिंग दीस पर्सन. आय वॉन्ट टू आस्क द चीफ मिनिस्टर की तुझे आमदार, वास्कोचे आमदार बीजेपीचो, हाव दीस गुंडागर्दीक तो पेट्रोलिझम करता. दीस केस इज व्हेरी क्लियर विथ दीस फोटोग्राफ. इट इज क्लियर दॅट बीजेपी गोंयान गुंडागर्दी वाडयता. बीजेपीचे आमदार ह्या असल्या लोकांक प्रोटेक्ट करता आणि हांकां because when we discuss, it looks like prima facie they were high on alcohol or drugs. I don't know whether once the report comes we'll come to know. But ज्या हिशोबान थंय पुलीस आयलो, PCR आयली आणि पुलिसाकूच मारले, it looks that they were high on drugs or they were high on alcohol. आता वास्कोच्या शहरान इतर मुर्मुगांव हांगा ड्रग्साचे इतले प्रमाण वाडलां की मनशाक एकदा सेन्सूच उरना की तो आपूण कितें करता ते. So I think this all drug cases is all linked to this. हाज्या वयल्यान सिद्ध जाता की हे पॉलिटिकल आमदार आसतले किंवा हे मिनिस्टर यांचे लोक आज आर इन्वॉल्ड इन दीस गुंडागर्दी.
वी कंडेम द ऍक्ट वॉट हॅज हॅपन्ड. दिस इज व्हेरी बॅड की आज पुलिसाचेर अत्याचार पुलिसाचेर आज अटॅक जाता, पुलिसांक मारता. सो आय थिंक द चीफ मिनिस्टर इज बिझी इन मॅनेजिंग हीज चेअर. तो आम्ही पळयता की परत फक्त दिल्ली धांवता हाजी खुर्ची वाचोवपाक, ताजी खुर्ची वाचोवपाक. आय थिंक देर इज अ सिरियस प्रॉब्लम इन गोवा. चीफ मिनिस्टर हेज टू आन्सर दॅट वास्को पुलीस स्टेशनाचेर सँक्शन 14 आसतना 2 PSI कित्याक, 12 PSI केन्ना तूं फुलफील करतलो. लेडीज 4 ज्यो आसात त्यो उरिल्ल्यो हांगा सध्या 2च आहा. वेन यू आर गोइंग टू फुलफील दीस 2? I think this shows that the BJP government is not serious. They are creating a situation for law and order collapse. When you imagine एक police स्टेशनाचेर जेन्ना required staff ना तेन्ना obviously law and order collapse जातलेच. So BJPन हे law and order आज गोंयचे collapse करपाचे तांणी हे षडयंत्र रचयला आणि गोंय आज पुलीस डिपार्टमेंट जेन्ना सेफ ना, पुलीस ऑफिसर जेन्ना सेफ ना तेन्ना गोंयकार सेफ ना. तो इन्सिडन्स काल 3 सुमार सकाळी जाला आणि आम्ही त्याच्या नंतर आम्ही एज अ काँग्रेस पार्टी आम्ही वास्कोन प्रेसूय घेतलो. प्रेसा नंतर कळून येयले की तो आमदाराचेच मनीस असलेले भितर आणि खंय तरी त्याचो पर्सनल फोटोग्राफर हितूर आसलेलो आणि त्याका अरेस्ट केलो. पयलेच म्हाका दिसता फर्स्ट वन तो आसलेलो आणि त्याका अरेस्ट केलो. म्हाका हो आमदार हो वास्कोचो दाजी सालकर आसा पळय तो हांगासर कित्याक गेल्लो काय, कोणाक सोडपाक गेल्लो, तेजो PA सकाळी 7 गेलो आणि हो एका गेलो. कितें करूंक सोदता तो, तांकां प्रोटेक्ट करूंक सोदता म्हाका कळना. थोड्याशा खातीर आख्खे मंगुराचें नांव पिड्यार जाता, आख्खे वास्कोचें नांव पिड्यार जाता. हितूर वास्कोन खंय तरी लॉ अँड ऑर्डर कोलॅप्स जाल्लो आसा आणि तो इतलो देखावो दाखयता लोकांक की आपूण तो मी नवेच. ते कळना. तो दाखयता एक दात आणि खावपाचे दात दुसरे हत्तीचे तेजे. म्हाका खबर ना तो कितें करूंक सोदता तो. म्हाका दिसता येता त्या 27 तेका लोक दाखयतले. लोक व्हॉट्सअपाचेर पळया तुमी फूल वास्को ग्रुपान व्हायरल जाल्ले हे फोटो आसा आणि तेजे तेका इतल्या लोकांनी फोडला आणि तो मी नवेच. आता सुद्धा तो म्हणटलो आता समजा प्रेस घेतलो तो प्रेसा शिवाय आणि तेजे कडेन काय ना येता आणि तो दिसता लोकांक टीव्हीर बरो दिसता. तो दिसता आपूण साधू संत कसो दिसता पूण भितरल्या लोकांक इतलो त्रास करता तो. हांव तेका सांगूंक सोदता की असले करनाका. स्ट्रेट गेम खेळ वास्कोन खेळटा स्ट्रेट गेम. आमी 27 झगडया इलेक्शन पूण लोकांक त्रास करनाका. लॉ अँड ऑर्डर पिड्यार करनाका वास्कोन. हेज्या पयलीं खुबशे आमदार जावन गेले, मिनिस्टर जावन गेले पूण असले केन्नाच जावंक ना जे आतां आमकां पुलिसांकूच मार पडटा, जे आमकां लागून प्रोटेक्ट करता, आमच्या भयणीं खातीर प्रोटेक्ट करता. आतां आनी म्हाका दिसता गणपती आसा वास्कोचे चडशे वास्कोकार पेडण्या सेटल जाल्ले आसा आणि खंय तरी सेटल जाल्यार खाली जाता. आमकां तेंचेर डिपेंड करून आमी वयता. हितूर म्हाका दिसता रिस्की आसा हे फावट आणि आमच्या चिफान सांगल्या त्या प्रमाणे हांगासर 12 PSI गरज आसा. 4थी पयली डेप्यूट करपाची गरज आसा तेंच्यांनी हे PSI. नाजाल्यार आनी कितेंय जावपाक शकता. लास्ट टायम आनी एका कॉन्स्टेबलाचेर खंय तरी बियर मारून हल्लो जाल्लो आसा. लास्ट टाइम बायणा बिचारूय 2 गँगांमध्ये जाल्लेले आसा. बॅक टू बॅक जायत आसा. ही कसली कितें आमी खंयचे हितूर आसा ते कळना. ज्या प्रमाणे इन्सिडंट जाला ती सिच्युएशन इज व्हेरी अलार्मिंग. आम्ही DSP कडे असे सांगले की ह्या दिसांनी जे थोडे मिडियाचे नाही ना देर आर ग्रुपिझम आसा. मांगरान एक ग्रुप आसा आणि बायणा एरियान ग्रुप जाता तेंच्या भितर क्लॅश जायत वयता, खुबशे झगडी जायता आणि ते मागीर खंय तरी इंटरफियर जाता. पॉलिटिकल इंटरफियरन्स मागीर तेंच्या भितर ते सॉर्ट आउट जाता. पण हो इशू आयज हाती भायर गेल्लो आसा. सकाळी 3 सुमार जे इन्सिडंट जावप आणि जर आमच्या गोंयकारां भितर आमच्या भितर भंय निर्माण जाला लोक भायर कशे सरतले. आयज ल्हान भुरग्यां भितर बायलां भितर एक अशें जर सिच्युएशन जर क्रिएट जाय जाल्यार वास्को भितर फियर जाला. नॉट ओन्ली इन वास्को ऑल ओवर गोवा. जाल्यार आमी DSP कडेन उलयतना सांगलें की पयलीं एक पेट्रोलिंग सिस्टम करताले त्या भाशेन करपाक. तो DSPक सांगलें की बीट सिस्टम लावंक जाय आनी कन्सर्न एरिया आमी सांगलें की ताका करपाचें आणि DSPन सांगलें की आय वील टेक केअर आमी ते करतले म्हणून.